याज्ञिकाक येवकार दिताना गीत आमी गावया 828. Sorves Boraja Mana Dove Kidrotun Kaya Amche Katiro Toria Tane Korunda Koilya Sorves Boraja Mana Sondo Sanegi Kaita Sorves Boraja Mana Sondo Sanegi Kaita बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सभी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, आयज आमी काद्याबाग, पांगाल, कोळकोटे घाट ह्या वाड्यांतलीं भाव भयणी हे आयचे नोवेन समोरुमता. आयचो विशय जावन आसा मारये भाशेन भावार्थाचे आकारणेंत वांटो घेता तेन्ना जेजूच्या शिकवणेचे आमी गोवाय. मारिया आमची माय देवाच्या उतराक वयलो वयलो जागो दिलो आनी ह्याच उतरां प्रमाणे ती सदांच जियेली आनी आपल्या समुदायाक बरी देख जाली. बऱ्या गोवायाची आयच्या समाजांत गरज. ह्या नोवेनान भाग घेतना मारये भाशेन भावार्थाच्या आकारणेंत वांटो घेवन देवाच्याच बळान आमच्या वाड्यांत दुसऱ्या सोवे आमी जेजूचे शिकवणेचे गोवाय जावंक ह्या मिसांत जोण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमच्या पातकांची ओळख घेवया आनी म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीधार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. अमुचो अपराध, अमुचो अपराध, अमुचो व्हड अपराध. हे पसत बेगीन सदांच आंकवारवळीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पवित्र देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थया. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बाकियोंत मिलाग्र सायबिणीचे विनवणेन आनी जिच्या दुखांतली आमकां सोडून आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं हो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येदा राजवर चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. भागवंत पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. हें तुका बरोवच्या वेळार हांव तुजेशी बेगीन येतलो म्हूण रावतां. पूण म्हाका लांबाय जायत जाल्यार देवाच्या घराब्यान म्हणजे स्वताचो खांबो आनी बुनयाद जावन आसलोल्या
जिव्या देवाचें पवित्र सोबेन कशें पोरीन चलचें तें तुमी जाणो जावचें. दुबाविणी ओट जावन आसा गूट आमच्या धर्माचो. कुडीन तो दिश्टी पडलो, सोत म्हूण आत्म्यान दाखयलो. देवदूतांनी पळयलो, विदेशांक पोरगोट जालो. संवसारान मानून घेतलो, वैभवान चोडून व्हेलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. जबाबाक गीत आमी गावया. B1. आमचे लागीं देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सर्वजाणा तुमी उठात, सर्वेच पोराक व्हडल्या सांगा. देवा आमच्या तूं कितलो बरो, तुजें उदक करपी सोरो. तुजी कुशीक काळीज व्हरता, तुज्या कायद्याक ज्ञान मोल लायता. आमचे लागीं देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सर्वजाणा तुमी उठात, सर्वेच पोराक व्हडल्या सांगा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorves poracuj, sorves poracuj, sorves poracuj, cuj, cuj. Sorves poracuj, sorves poracuj, sorves poracuj, cuj, cuj. Uloja ta somia, tu ci zagraj kota. Duci sasna kutra, kalca marku glaleta. Uloja ta somia, duci zagraj kota. Duci sasna kutra. क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयणां पावून सोडलीं. लोकांची केत आसली देखून ताचे सोशी ताका लागीं येवंक जायना जालें. कोणें तांकां अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयणी भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हळें, देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, उजवाड केन्ना जालो अशें म्हणटात. एक शीस आनी गुरू तांचे सांगात आसले. गुरून एका शिसाक विचारलें, तूं दीस उदेलो उजवाड केन्ना जालो अशें म्हणटा. तेन्ना शिसान गुरूक म्हळें, दीस उदेलो तेन्ना म्हज्यान म्हणूं येता उजवाड जालो. दुसऱ्या लागीं गुरून शिसा लागीं विचारलें, तूं केन्ना म्हणटाय उजवाड जालो म्हूण. ताणें म्हळें, जेन्ना दीस आयलो, झाडां पळयलीं आनी घरां कितें आनी झाडां कितें हांव वळखता तेन्ना
दीस उदेलो. तेन्ना गुरून म्हळें, ना, दोगांयनी सारकें म्हणोंक ना. तेन्ना गुरून तांकां म्हणलें, जेन्ना दीस उदेलो आनी आमच्या दोळ्यांत हांव पळयतां ती भाव आनी भयण, तेन्ना म्हज्यान सांगूं येता, दीस उदेलो. म्हज्या भावाक आनी म्हज्या भयणीक हांव वळखतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी हांव पळयतां, तेन्ना दीस उदेलो. पितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या विशयाचेर नियाळ करतना मारये भाशेन भावार्थ आकारणेंत जेन्ना मारयेन आपल्या पुताक मेळोवंक गेली तेन्ना जेजू कितें म्हणटा? कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भावा भयणी? जें देवाचें उतर म्हणजे देव सांगता ते भाशेन आमी आमची आकारणी करता आनी ओळखता. ही म्हजी भयण, हो म्हजो भाव आनी ती म्हजी सगळी. पितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमकां भावार्थ जिवूंक आपयता. आनी हे आमचे आकारणेंत सुरवातेकूच जेन्ना भुरगें जल्मान येता, ल्हान आसलोलें, कांयच ताका संवसारान सोंसमो नासलें, पूण एक आवय आनी एक बापूय आनी ताच्या बराबर पोदोन आनी मोदोन पवित्र सोबीन ताका भितर हाडटा आनीक ताका बावतीस दिता. ती आपली भावार्थ आवय आनी बापूय पोदोन आनी मोदोन आपलो भावार्थ जेजूक ओळखलोलो, बापायक सजमोन घेतलेलो स्वर्गीचो बापूय पवित्र आत्म्यान बोल्लोली, हें तांची देणें आपल्या भुरग्याक दिता तो भावार्थ पवित्र स्नानांत, आनी ताका एक क्रिस्ती नांव दिवन भितर काडटा. आनी हे आकारणेंत एक आवय आनी बापूय आपलो भावार्थ ह्या भुरग्याक दिता. हो भुरगो वाडल्या उपरांत, थोडी सोजमणी मेळ्ळ्या उपरांत जेजू कितें हें कोमिन्यांव घेता आसतना तो अनुभवता. जेजू जावन आसा म्हजें मांस आनी रगत, तें शेवले उपरांत आनीक भुरगो भावार्थान वाडटा. आनी वर्सांनी भुरगो वाडल्या उपरांत क्रिस्माक तयार जाता, पवित्र आत्मो घेता आनी तसो भावार्थाचे आकारणेंत तो भुरगो आपली जबाबदारी घेता आनी भावार्थान वाडटा. आनी तो ह्या भावार्थान वाडटा आसतना ताणें म्हणूं येता, ही म्हजी भयण, हो म्हजो भाव. प्रितीच्या भावा भयणीनो, भावार्थाक व्हडली खोल सोजमणी आसा. ती म्हळ्यार एका कुटुंबांत आवय बापूय आनी सुपुल्लें भुरगें जल्मल्लें. भावार्थी आसलीं दोगांय. दिसा दिसपटी तांचे घोराब्यान 30 रोजार दिसा दिसपटी पवित्र पुस्तक उक्तें करून वाचतालीं. खरें भावार्थान जियेल्लीं. 3 वर्सां भुरगें बाळ आसूंक ना, पूण देवाचे कृपेन आनी भावार्थान आनी मागण्यान तांकां एक चेडूं भुरगें जल्मलें. 5 म्हयने आसले तेन्ना कडून आयलें. त्या भुरग्याक दुयेंस जालां, ब्लू बेबी म्हणून. ताणें दोतोराक दाखयलें, इलाज सुरू केलो, पूण सायबीण मायचे तेच घोराब्यांत चालू दवरूंक केन्ना विसरूंक ना, कितले त्रास पडूं. पूण एक दीस आपल्या घोरकान्नीक म्हणटा, जाणा, सायबीण मायची नोवेना चलता आनी सायबीण माय आपल्या भुरग्याक, आमच्या भुरग्याक सोडची ना. ताका आनीक दोतोराची गरज पडची ना म्हूण म्हाका खोल भावार्थ आसा आनी तें भुरगें बरें जातलें. आमी दोगांय आमच्या भुरग्या खातीर सांगाता बसून मागणें करुया. आनी ती घरा बसून ह्या आपल्या भुरग्याक सायबीण मायच्या हातान घालता आनी मिलाग्र तांच्या जिवितान ती अनुभवता. कसली? भुरगें नोवेना सोंपल्या उपरांत पोरबेक
नवें जिवीत घेता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, भावार्थ म्हणलें व्हडलें अजाप न्हय. दूर एक मनशान आपलो देव आमी ओळखता मुसो रोसणार तो बापूय म्हाका सांबाळटा आनीक ताणें धाडलेलो एकलोच पूत ह्या संवसारांत हांव जेजूचेर भावार्थ धरून जियेना. तो म्हजो सोमी, तो म्हजो गुरू आनी हांव म्हजें सगळें जिवीत ताच्या हातान घालता. कसलोय वेळ तो जावं, दुखी आसलेलो, पिडींत आसलेलो, भलायकी नासलेलो, हांव निराशी जाला, कसलोय, पूण भावार्थान हांव जेजू म्हज्या सोमयाच्या हातान घालता आनी हांव जाता ताचो भाव आनी भयण. पूण जेन्ना जेजू आयज आमकां शिकयता, जो कोण देवाचें उतर वाचता, नियाड करता, ती म्हजी भाव आनी भयण. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या आवयची आपुरबाय आमी करतना नव्यानांत आसतना कितें आमी पळयता. ती ल्हान भुरगीं आसली तेन्ना मागण्याक पयलो वयलो जागो तिच्या जिवितान तिणें अनुभवलो भावार्थ आपल्या भुरग्यापणान तिच्या आवय बापाय सांगाता सारलेले दिसांत. आनी हे मागणें आनी खोल भावार्थ देव पळयता आनीक देव तिका वेंचून काडटा. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पयलेच फावटी तिची भेट ह्या देवदूता सभेन घडोवन येता. नोमान कुरपीन बोल्लोली, सर्वेस्पर तुजी सभे आसा. प्रितीच्या भावा भयणीनो, भावार्थान जियेल्लो, देवाचे उतरान नियाळ करता मनीस देवाक मानवता ही वस्तुरी देवाक मानवली. आनीक देवदूतान तिका आपली म्हणून देवाची आसने तुजे सवय आसा तें पळोवन तिका आमंत्रण आपोवण येता देवाची आवय जावंक. तेन्ना बाबडी घुस्पता, कितें हांव सांगतली, पूण धीर आनी गोठाय तो देवदूत तिका दिता. म्हणटा, देव तुजो आदाराक आसतलो, देवाची सावळी पवित्र आत्मो तुजेर येतली आनी तूं गर्वेस्त जातली, एका पुताक जल्म दितली, जेजू हें नांव तुवें तिका दिवंक जाय. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ही आमची माई इतली ल्हान जाली आनी ल्हानविकायेन तिणें म्हणलें, ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजी सवय आनी घडोवन घेवंक देवाचें देणें म्हजे सवय. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे आमकां भावार्थांत उलो करता. ल्हान जावया, देवाचे आपणे आमकां येता तेन्ना आमचो भावार्थ देवा हातान घालून हांव कितें म्हणटलो. सो हांव आसात राजी चाकोर चाकोन कशी जावंक देवाच्या राज्यान फुडें आमी वचुया. सायबीण माय आमकां आनीक देख दिता. तिच्या जिवितान एक व्हडलें आव्हान येयलें तेन्ना हो भुरगो वाडलो, 12 वर्सांचो जालो, देव तेंपलांत गेलोले कडेन नाच जालो, दुखी स्थिती जाली, सोदतात आपल्या भुरग्याक. पूण देवाचो गूट कितें ती सोज वता. आवयक तो जेजू बेट्टे उपरांत 3 दिसांनी म्हणटा, तुका खबर ना हांवें देवाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण. ती म्हणटा, पुता तुजो बापूय हांव तुका सोदताली. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजूचो भावार्थ आमी परगडटले जाल्यार जेजूक ओळखूंक गरजेचें. म्हजो दिसा दिसपटी भावार्थ हांवें खोलावंक जाय. सायबीण मायची देख घेवन नोवेनांत आमी आसतना आमचो भावार्थ आमी खोलावया. घडये हे पिडींत आमी आसा, पूण देव आमचे सांगाता आसा आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक. सायबीण माय जेजू बराबर आसली आनी तो खालती जावन घरा गेलो. ल्हानविकायेन कुरपीन देवाच्या बोडान तो वाडलो की आमी घडये सायबीण मायचे सांगाता आमच्याय घोराब्यांनी
तेच करूंक गरजेचें. हो म्हयनो मायाचो सायबीण मायक तेच करूंक आमकां पापसाय बिस्व आपयता. खतखत्यान मागुया एकामेका सारकी आमचो भावाड दिसा दिसपटी खोलावन जेजूक वळखून घोटा तो वेळ आमी देवाचें उतर वाचून नियाड करून घडये आयचें शूभ वर्तमान आमकां उगडास करता. पवित्र पुस्तक उक्तें करून तें वाचून नियाड करून आनी जेजू आमकां म्हणटलो, तूं म्हजी भयण, तूं म्हजो भाव, तूं म्हजी आवय. पितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान जेजूक देवाक पयलो वयलो जागो दिताना घोराबे आमचे भावार्थान आकारणेंत आमी आसतना आमच्या भुरग्यांक देवाची वळख आमी दिवया. आनी हे भाशेन आमचें कुटुंब भावार्था भाशेन मारये भाशेन आमचे भावार्थान वाडलोले कुटुंब जावं कोस त्रास येता तेन्ना आमकां ओडून व्हरता तेन्ना रसराचें कोंत जावंक दी आमचें हातयार, पवित्र पुस्तक जावंक दी आमचें हातयार झुजूंक आनी आमी सगलीं जेजू बराबर आनी नोवेनांत आमी वांटो घेतना भावार्थी जावं मिसा भेटेंत मागया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गीत गावया. C25. Che preto o ta vedi in centro tua so morbida so sarati sorgo sosni mogal papa che tu manu e zangele vodone po tadan kashi Vida galu duka amche esinor po. मोगाल बाबीनो मुशान तुमचे बलिदान सोरपत विधार देवा बापाक मानता तसले सल्या पुरा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नात्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्लो तुज्या एकल्या आस्पदान आंकवार मरयताय जोल्म घेतना तिच्या आंकवारीपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणान घेतल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूंक आनी अशें आमची पेटणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय सर्वेस्वरा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काडयान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मिलाग सायबिणीक आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्या सुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलोय. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तर महिमा वाखाणटा. तांची संगता आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
sorgi tuka soy sorgi tuka soy sorves porace navi taka soy sorgi tuka soy sorgi tuka soy बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंधनां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावदी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पसत समोर पोवची. तिसरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातींतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससणी खोराराचें रगत. पातकाची बक्षणी मेलच्याक तुमची पसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, ह्या म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दसो गुट पोरगोटुया. सोम्याचे तुझे मरण आमी समोरुंक तुझे गुणांची भरभर आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी वोत्रेकता. बाबाची तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक केमी तुमचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नरी आमच्या गवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका पिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुज्या सगतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पड सोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई संगती तुजी बरी बेगीन सुसे बेगीन धर्मदूत आनी सौर काणी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांची संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभवदुका सासणाच्या सासणा. बावडतान जेजून शिकयलेलें मागणें करुया. सांगाता, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र, तुझें राय सामका येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जय सामकारी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायनीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान समजकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बोर वशनोत रेखता तर आमकां जुदारका कोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतली आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचेर भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सची येतान राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं तुमचे सगळे एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिल्ले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिल्ले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिल्ले आमकां शांती दी ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काटा ती सोम्याच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळी सुभागी सोम्या म्हाका पावना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली दाना तयारीच्या वेळार आमी गीत गावया D40 जेजूक आत्मीक रुपांत आमच्या काळजांत सेवूंक हे मागणी आमी म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोतमनतां. सोगटा परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोटसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. कोलवाल्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मरीक आमी आयज मान दिता. तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्यांत देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तीच आंकवार मरीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवणेची भोक्तीपणीन चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीन. सर्वेस्वर तुमची सभा आसूं. आनी सोर पदवीदार देवबाब, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन भावार्थान जेवंक तुमकां धाडटा. देवाचे रोड उपकार. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचे फेस्ताचे मीस जातले मायच्या 15 तारखेचेर. दबाजेक मीस सकाळीं 9 वरांचेर जातले. हे मीस प्रायम TV तशेंच यूट्यूब चॅनल हाचेर आमी लायव्ह टॅलिकास्ट करतले. हांव देव बरें करूं म्हणटा आयचे मिसाची मांडवळ केल्ल्या काद्याबाग, पांगाळ आनी कोरकटे गांठ ह्या समुदायाक, तशेंच फाल्यांचे मिसाची मांडवळ करपाक दांडो आनी कोयरी गांठे.
सोर्गींचे राणये सोर्गीचे राणे सोर्गीचे राणे कुशल बोरीचा कुशल बोरीचा सोर्गीचे
शेवटाक आमी गीत गावया T48. संसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे चेडवां भगिनी आयकताली ही विनवणी सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माई सुलोगिनी गांवांत आमच्या गोरगोरांनी गोशातीची आमची जी